कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। 7वो वेतन आयोग लागू करूक आग्रह करून राज्य सरकारी नोकरांनी दिल्ल्या हरताळ आवाजाक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूप समर्थन व्यक्त झाले। 7वो वेतन आयोग लागू करूक आणि पहिलेची पेन्शन व्यवस्था परत लागू करूक जाय म्हण आग्रह करत आशिल्ल्या हरताळाक जिल्ह्याची सरकारी शाळेचे शिक्षक, वैद्य, नर्स आणि सगळे सरकारी नोकर कर्तव्याक हजर जायनासतना आपले समर्थन व्यक्त केले। शिर्शी आणि कारवार शैक्षणिक जिल्ह्याचे बहुतेक सरकारी शाळा बंद आशिल्ले। शाळेक सुट्टी घोषित केल्ल्यान शिर्शी एक सरकारी शाळेचे विद्यार्थी मैदानाचेर उतरून खेळूक लागिल्ले दृश्य पळोवंक मेळ्ळे आणि काही विद्यार्थ्यांक शाळेक सुट्टी घोषित केल्ले माहिती ना आशिल्ल्यान बुधवाराक सकाळी शाळेक येवन वापस गेले। तशेंच सरकारी दवाखान्यात एमर्जन्सी सेवा सोडून ओपीडी सेवा बंद आशिल्ली। सगळे कडेन सरकारी कचेरी, दवाखाने बंद आशिल्ल्यान सार्वजनिकांक त्रास जालो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 19,000 नोकर आसात, पण पोलीस, अग्निशामक दळ, जैल कर्मचारी मात्र हरताळाच्यान भायर आशिल्ले। फिटनेस संबंध पुरुषांसारखेच महिलांक बी जागृत करूक समानता ध्येय दोन मार्च 5 तारखेक सायकल रॅली आयोजित केला म्हण कारवार बायसिकल क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश हेमी सांगले। जिल्हा पत्रिका भवनात बुधवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले डॉक्टर सुरेश मार्च 5 तारखेक सकाळी 7:30 वाजता कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारेच्या मयूर वर्म मंच फाटल्यान रॅली सुरवात जातली। शहराच्या प्रमुख रस्त्यान संचार करून काजीबाग कोडीबाग रस्त्यान काळी रिव्हर गार्डन वचून रॅली सरतली। या रॅलीत नेदरलँडचे योग गुरू, सायकलिस्ट अथलीट जावन आशिल्ले जुडीथ हेमी भाग घेतले। सद्याक हेमी गोवात NGOत काम करतात। रॅलीत भाग घेवक आतापर्यंत 400 लोकांनी नाव नोंदणूक केला। गेल्ले फावटी 100 लोकांनी भाग घेयले। पुढच्या दिसाक 1000 लोक मेळोवन घेवचो विचार आसा आणि कारवार सायकलिस्ट कॅपिटल करचो उद्देश आसा। रॅलीत भाग घेयल्याक टी-शर्ट, मेडल तशेंच ब्रेकफास्ट दितले। रॅलीत भाग घेवक फीज ना, काही लोकांनी स्पॉन्सर केला। कारवार बायसिकल क्लबात 100 मेंबर आसात। क्लबात वयाचो भेदभाव ना। 1 वर्साक 1000 रुपये फीज उरता। सायकल रायड करची कोणी भी भाग घेवक अवकाश आसा म्हण तेमी सांगले। कारवार बायसिकल क्लबाचे कार्यदर्शी सूरज हेगडे, ॲडव्होकेट RV भट, डॉक्टर सचिन नायक, किशोर बांदेकर, KM शेट्टी, महाबल शेट्टी, विनोद नायक, आनंद तामसे आणि इतर प्रेसमीटाक हजर आशिल्ले। सगळ्यांक नमस्कार। कारवार बायसिकल क्लब वेंगेल वतीन हांव डॉक्टर सचिन नायक तुमकां सगळ्यांक एक इन्फॉर्मेशन दिवंक इच्छिता। ह्या येवचे मार्च 5 तारखेक वुमन्स डे आमी सेलिब्रेट करते आसात, महिला दिवस सेलिब्रेट करते आसात कारवार बायसिकल क्लब वतीच्यान। हे आमगेले दुसरे वर्स आमी करचे आणि ताका आमी नांव दिला समानते म्हणून। समानते म्हळ्यार बायलां आनी दादले तांगेले भितर सगळी समानते म्हळ्यार सगळी इक्वॅलिटी उरच्या साठी हे एक रॅली आमी करते आसात।
गेल्ले वर्स बीर आमी हे रॅली केल्ले आनी आमी 8 मार्चाक वुमन्स डे येता पण 8 मार्च वर्किंग डे आशिल्ल्यान तेजे पयले आयताराक फ्री आशिल्ले निमित्त संडेक आमी हे इव्हेंट दवरला आनीक सादारण 400 रेजिस्ट्रेशन जाल्ले आसात आनी 400 रेजिस्ट्रेशनाक आमी क्लोज केल्ले आसा ह्या वर्साक आमी पयले 250 करचे म्हण आशिल्ले पण इतले प्रोत्साहन आनी प्रतिसाद पळोवन घेवन सगळ्याले आमकां 400चेर बंद करचे पडले तुमी सगळे जाण इवन येवन ते इव्हेंट पळोवन आमी कशे ऑर्गनायज करतात आनीक लेडीजाक प्रमुख कशें दितात आनीक गर्ल चायल्ड कशें आमी तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय आनी सायकलिंगा बद्दल आनी फिटनेसा बद्दल कशें तांकां एनकरेजमेंट दिवपा म्हण हे एक रॅली करते आसा ही रॅली सकाळी 7:30 वाजता कारवार बीच मयूर वर्मा वेदिक ए म्हण आसा तेजे फाटल्याच्यान स्टार्ट जावन सादारण 400 सायकलिस्ट अख्खा कारवार नगरात फिरून घेवन हेजी क्लोजिंग सेरेमनी जी आसा काली रिवर गार्डन कोडीबागात जातले सादारण 8 वाजता 5 तारखेक मार्च 5 तारखेक 8 वाजता सुरू जावन घेवन 9 ते 9:30 भितर हे प्रोग्राम एंड जातलो येईल सगळे प्रत्येक कंटेस्टंटाक पार्टिसिपंट्साक एक टी शर्ट स्पोर्ट्स जर्सी आनी एक मेडल आनी एक ब्रेकफास्ट हे फ्री दितले आनी मुख्य अतिथी जावन एक 4 ते 5 लेडीज तेतूं भितर एक फॉरेनर लेडी जी सायकलिंग करते आसा आनी सद्या काणकोणांत योगा शिबीर करून घेवन वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल काम करते आसा ती एक चीफ गेस्ट म्हण येतली तशीच आमगेले कारवारचे प्रमुख लेडीज जे आसा तेमकां एक 4 जाणां चीफ गेस्ट म्हण आपयले आसा तुम सगळे जाण येवं जाय आनीक तांकां आमकां प्रोत्साहन दिवका म्हणून इच्छिता नमस्कार नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार कर्नाटकाची काश्मीर कारवारची चली चेतनालो गोड कोंकणीचो नमस्कार आपल्या मातृभाषेचो अभिमान बाळगितेत कारवारचे चेतना कोलवेकरेमी दिल्लीत जाल्ल्या भाषण स्पर्धेत कोंकणी भाषेतच भाषणाक सुरवात केले कारवार शहराच्या प्रीमियर कॉलेजाचे विद्यार्थिनी नंदनगद्दा तेलंग रोडवासी चेतना कोलवेकरेमी दिल्लीच्या पार्लिमेंट हॉलात जाल्ल्या भाषण स्पर्धेत कर्नाटकाच्यान प्रतिनिधित्व केले आपल्या भाषण स्पर्धेच्या सुरवातेक संस्कृत श्लोक सांगून नंतर कोंकणी भाषेत नमस्कार केले कर्नाटकाचे काश्मीर कारवारचे चेडू चेतनालो गोड कोंकणी भाषेचो नमस्कार म्हण आपलो मातृभाषेचो अभिमान बाळगितेत भाषणाक सुरवात केले चेतना हेमगेलो भाषेचो अभिमान कोंकणी भाषेच लोकांले मन जिखूक कारण जाले कारवार न्यूज कोंकणी वतीन बी चेतना कोलवेकर हेमकां धन्यवाद आमी तुमकां आभारी आसात एकयं बलं समाजस्य तद्भवस्य दुर्बलं तस्म एकं प्रशांति धर्मरक्ष हितेशित कर्नाटकाची काश्मीर कारवारची चली चेतनालो गोड कोंकणीचो नमस्कार A very good morning everyone. I would like to speak on the topic shared future youth in democracy and governance. Youth, the strength of the nation. Youth, the life of the nation. Youth, the hope of several generations. He is the resilient that is like an eagle in the sky, and he is as strong as the lion in the forest. He is the lifeline and he is the future of our country. Mahatma Gandhi said, youths
Youth is like a salt of a nation. There is a proverb in Kannada. Uppiginta ruchi illa, taiginta bandhu illa, which says, there is no taste without salt and there is no relation without mother. So as there is no nation without youth. As आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.